दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आपले सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आम्ही मागताव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरल्या बावार्थ्या पासत मागणे. शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची भेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आणि कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आणि आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सोमेस्तिराद्या पासत भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आणि बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवान पाप साहेबाक. जा तूं ताका उजवाड घटाय आणि बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबाक. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता.
तुझ्या वडा मनाक, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा, आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक, तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता, आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका, तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा,
ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकोळ तामची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकोळ तामची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकोळ तामची आता आम्ही देवाचे उत्तर ऐकूया. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अवस्वर 24 40 तावन 50 पर्यंत. देखून तुम्ही जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुम्ही नेणात. उडास दवरा. चोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा. कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. तर धन्यान आपल्या हेर चाकरांची मेलखबरदारी घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची पोड मेजून दिवंक नम्यारलो पातयणेसो आनी बुदवंत साकर म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करनासा तो साकोर भागीच सै. सतच हांव तुमकां सांगतां, आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडतलो. पूण जर एक नश्टी साकोर म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतोन आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाता गम्मत मारीत, तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्यातय ताका लोटतलो. थंयसर जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. देवाचें उतर हें. सदांच रुरी रेग्रो पाळच्या व्यक्तीन त्या एका दिसा लागींच वचो म्हूण चिंतून हेल्मेट, लायसन्स, पर्स घेनासतना बायक चलयलें. केदाळाय रावणांतले पुलीस त्या दीस राखून रावले. सगळें जिवान रेग्रो पाळुल्लो आज सुकलो आनी गुन्यांवकार जालो. हांवें वेळार परीक्षा करन इन्वर्टराच्या बॅटरेंत उदक घाल्लें तर ती आजुनी बाळवाती म्हणलें सुरसुरे आनी एकल्याचें. जिणेंत जागृत आसचें गरजेचें. जेजूनी आयचे सुवार्थेंत चिंतिनातलें घडये मनशापूत येतलो देखून जागृत रावा म्हूण सांगून तयार नात जाल्यार ताचो परिणाम वायट जातलो म्हणली जागवण दिता. किर्तनकाराच्या उतरा प्रमाणे सरेस्पराची सदांकाल वडवीक गावच्या बदलाक सुरसुरे, रडणे, दांत किर्लोनी जातली. सांपावलू कोरिंतकारांक बरोवन तुमकां सोमी ताची कृपा आनी देणी मेळ्ळ्यांत आसता ती विश्वासपणी हर एक घडी सांबाळा. अशें केल्यार जेजूस शेवट पर्यंत सांबाळतलो आनी तुमी ताची वडवीक घातल्यात आनी ताच्या एकवटान भागीदार जातल्यात म्हूण बसयता. सोम्याक मेळोवंक सदांच तयार रावोंक आनी हर घडी जागृत आसचो पातयेनसो साकोर जावंक जेजू आपयता. जागृतकाय आनी दिल्ले जबाबदारेंत प्रामाणीकपण देवाच्या साकरांचें लक्षण. जे कोण दिल्ल्या वावराक आपणाक समर्पिना वा दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळिना तसले व्यक्ती संवसाराचे दृश्टेंत सयत पातयेनेचे न्ही. असल्या स्वभावाचे आपलें काम सलेसायेन होगडायतात. संवसारांत कशें पातयेनेच्या व्यक्तींक मात्र सोदतात आनी तांचे कडेन वहिवाट करतात
तशेंत सरस्पर प्रामाणीकपणी आपली जबाबदारी पाळटल्यांक मात्र सर्गींचे इनाम फावो करता. सोम्याचो दीस वा आमी सोम्याक रूप मेळचो दीस केदाळा येत तें खंयचेय व्यक्तीक कळीत ना. आमचें मरण आमकां सोम्यात थंय व्हरता म्हूण आमी पातयेतांव. त्या दिसाक आमी तयार आसा जाय. फावो ती तयाराय करिनातले सोम्या मुखार येवंक सकनांत. बाळोक मरयेक नोवेनाचें मागणें. मोगळा सर्गींच्या बापा, मरयेक आमची माय जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दितांव. फूल जावन आसा ह्या संवसारांतली एक अदीक वर्ती सोबीत रचना. आमी हें फूल मरये मायेक भेटोवन दिवन तिचे थंय आमचो मोग दाखयतांव. ह्या फुला संगी आमी भेटयतांव आमचें कुटुंब आनी आमच्या सर्व मोगाच्या मनशांक. आमी भेटयतांव आमचें सूख दूख, पिडा शिडा, खंत आनी बेजाराय. आमचें जिवीत तूं स्विकार कर आनी फुला परी तें नेटय. मरये परी आमचें जिवीत पवित्र आनी निश्कळ कर. आमकां सर्वांक मरये मायेच्या मांता भितर सांबाळून दर. तिचे मुखांत्र तुज्या बेसांवाचो शिवर आमचेर वत आनी आमकां सर्व विघ्न अनवारांतलें राखून ससनाच्या जिविताक पावय. आमेन. येसवादीक बाळोक मरये, तुका देवाची आवय जावन वेंचून काडल्या वरवीं तूं आमची मानादीक राणी आनी महामोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कुरपेच्या आचार्यां पासत म्हजें खालतें मागणें आयक. चाराय कुशीनी म्हाका वत्ताय करच्या गरजांनी आनी चड कर आतां म्हाका कश्टांच्या अनवारांत तुजेर सर म्हजो भरवसो दवरता. ये भाग्यवंत बाळका, तुका मात्र दिल्ल्या विशेश देण्या पासत आनी तुवें जोडिल्ल्या पुण्या खातीर म्हजे थंय आज काकूळदार आसा. तुवें कळनासतना वांटच्या आत्म्याच्या भंडाराची झर केदींच मुगदाना म्हूण दाखय. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या बापय सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीतमेर नाचल्ली जावन आसा. तूं पाप करत नासतना गर्भ संभवल्ले पयले घडयेत थावन सर पदवेदार देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्या अगणीत आनी संपूर्ण कुरपे पासत हे सर्गींच्या बाळका म्हजें मागणें दया करून आयक. आनी हांव सासणाच्या सासणाक तुज्या काळजाचें बरेंपण वगळशितलो. आमेन. ऑगस्टाची 31 तारीख. सांत रायमंड नोनातूस. सांत रायमंड हाच्या जल्मा वेळार ताची आवय मरण पावल्ली जाल्ल्यान ताका ऑपरेशना मुखांत्र भायर काडिल्लें. देखून ताका नोनातूस म्हणलें आलकूंस ताका आयलें. ताचें कुटुंब दुबळें तरी कॅटलोनियन म्हणल्या उंचल्या वर्गाचें जावन आसलें. बार्सेलोनांत सांत पिटर नोलास्कोन घडिल्ल्या मर्सिडेरियन्स म्हणल्या मेळाक घडणाऱ्याच्या काळार तो भरती जालो. ताची उर्बा आनी भक्त इतली की ताका बेगीनच मेळाचो श्रेश्ठ वडील आनी रक्षक म्हूण नेमक केलो. आल्जिर्साक वचोन ताणें जायत्या क्रिस्तांव गुलामांक सोडयले. पूण ह्या इराद्याक ताचे लागीं आसलो दुडू आनी ताच्या मेळांतून जमो केल्लो दुडू खाली जाताना आनी थोड्यांक सुटका मेळच्याक आपणाकच बंदी करच्याक ओपून दिलो. बंदेन ताका कठीण कश्ट मेळ्ळे. ताच्या बंदीखानाच्या अधिकारीकच परिवर्तन करूंक प्रयत्न करतना रागार जाल्ल्या मुस्लीम अधिकाऱ्यांनी ताच्या वंटाक भीक घालें. अखेरेक ताच्या मेळाक ताका सुटका दिवंक साध्य जालें आनी तो 1239 इसवेंत स्पेनाक पाटी आयलो. पापा ग्रेगोर 9व्यान ताका कार्दिनाल केलो तरी रोमाच्या वाटेर 1240व्या वर्सा ऑगस्टाच्या 30 तारखेर आपल्या 36 वर्सां प्रायेर तो मरण पावलो. 1650 इसवेंत पापा अलेक्झांडर 8व्यान ताका सांत म्हूण परगटलो. भुरग्यांक जल्म दिवच्यो स्त्रियो, प्रसूतपण करोवच्यो स्त्रियो आनी तशेंच कारण नासता अपराधी केल्लीं मनशां सा रायमंडाचे सहाय मागतात. पवित्र सभा पिडेस्ता खातीर वाती आनी उदक ताच्या मनाक आशिर्वादीत करता. नियाळ. आमकांच आमी दंडवण दिवंक चुकिल्लो दीस आमकांच वगडावन घेतिल्लो दीस जावन आसा. सांत जुजे काला सांज.
या सकाळींच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी आतां विशेष रितीन प्रार्थुया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागया आनी तांच्या कुटुंबांत सुख संतोष समृद्धी देव फावो करून दी म्हूण आमी आतां आशेवया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन. मोरये सदांचा दार तुजो जावं दी फळ आमच्या मागण्याचो पोतान तुज्या केल्या तुका शाबितास्र निर्भाग्यांचो कुमोक तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार कुमोक तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार कितले वोटोंक पेसाडल्यारी परतून परतून पडता सासाव अस्कता मी बाळा तुजी माये आमकां पाव म्हण मागता कुमोक तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार कुमोक तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी